नमस्कार. ह्या वर्सा हो 27वो युवा महोत्सव कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित आम्ही फोंड्या म्हालांतल्या फार्मागुडीच्या GVM कॉलेजीच्या मैदानात आयोजित करतली. ह्या युवा महोत्सवाचे येवकाराध्यक्ष भौमानाधिक नरेंद्रबाब सावयकार आसात. ह्या युवा महोत्सवात जोड पालो म्हणून आमकां वेन्यू पार्टनर म्हणून GVM कॉलेजीचे मॅनेजमेंट आमकां लाभल्या. त्या भायर अंत्रुज घोडयो ही संस्था ह्या हांच्या जोड पालवान आमी हो युवा महोत्सव आयोजीत करतात. फोंड्या तालुका भितर फोंड्या म्हालांत आमी तिसरे फावटी येतात. हाचे पयलीं हो बांदोडे जाला, मागीर धारबांदोड खांडेपार जाला आनी आतां परत आमी येतात ती फार्मागुडीच्या GVM कॉलेजीच्या मैदानाचेर. गोंयभरांतल्या महाविद्यालयांतल्यान उच्च माध्यमीक शाळांतल्यान आनी वेगवेगळ्यो कला संस्था आसात. ह्या तीन परस चड पंगड आशिल्ले ह्या महोत्सवात वांटो घेतली. 30 परस चड वांटो महाविद्यालय आनी संस्था अशे 2 गटां भितर जातली आनी सुमार 1200 ते 1500 तरणाटे आपली कला ह्या 2 दिसाक सादर करतले. हांव मागता आमचे कार्याध्यक्ष तांणी ह्या सर्तीची सविस्तर अशी म्हायती तुमचे मुखार दवरची. हांव ह्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवात आयोजीत सर्ती बद्दल म्हायती थोडक्या भितर तुमकां दिता. ह्या महोत्सवान शिक्षणीक संस्था म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आनी सांस्कृतीक पंगड कल्चरल ग्रुप्स ह्या दोगांय खातीर सर्ती आसात. टोटल 15 सर्ती आसात. तितूंतल्यो कांय सर्ती फकत शिक्षणीक संस्था खातीर आसात आनी कांय सर्ती फकत पंगडां खातीर आसात. तश्यो थोड्यो सर्ती पंगड आनी शिक्षणीक संस्था ह्या दोगांय खातीर आसा. पयलीं शिक्षणीक संस्था आनी पंगडां खातीर आशिल्ल्यो सर्ती तुमकां सांगता. आधुनीक तंत्रज्ञानाक धरून रील करपाची एक सर्त आसा, रील म्हणून. नमन सर्त, ती मिरवणुकीची सर्त. नाच नाच नाचुया हो ग्रूप डान्साचो प्रकार. देशी पारंपारीक भेसाची सर्त म्हणजे मुस्तायकी. कोंकणी लघुकथा चित्रपट म्हणजे शॉर्ट स्टोरीचेर आधारीत चित्रपट करपाची शॉर्ट स्टोरीची कॉम्पिटिशन. डिजिटल आर्ट म्हणजे रंगीत खोमीस आनी प्रश्नमाची. ह्यो सर्ती शिक्षणीक संस्था तशेंच पंगड ह्या दोगांय खातीर आसात. आतां फकत पंगडां खातीर आशिल्ल्या सर्ती भितर एक नाविन्यपूर्ण अशी सर्त आमी आयोजीत केल्या, ती शिल्पकलेची. ई वेस्टांतल्यान शिल्पकला करपाची. सो ई वेस्ट शिल्पकलेची सामग्री आनी बांदणी हेची सर्त. आयले तशें गायले म्हणजे पारंपारीक ट्रियो सर्त, स्ट्रीट प्लेची खेळ सर्त आनी लोकनाट्य सर्त. फकत शिक्षणीक संस्था खातीर आशिल्ल्या सर्ती भितर फास्की जी वण्टी पत्रकाची सर्त, जुगलबंदी, गीत गायतना, लोकमांड गोंयच्या पारंपारीक लोकनाचाचेर सर्त. सो अश्यो एकूण 15 सर्ती ह्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवान आमी आयोजीत केल्या. फोंड्या जावपी 27व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या निमतान गोंयभरांतले सगळे तरणाटे जे आसात ते फोंड्या येवपाचे आसात. जशें सांगलें की हेजे पयलीं फोंड्या म्हाला भितर खांडेपारा एक अशा पद्दतीची युवा महोत्सव जालो, त्याच बरोबर मागीर बांदोड्या जालो. पूण प्रत्यक्ष फोंड्या शारांत किंवा फोंडेच्या ह्या सगळ्या वाठारा भितर जे मेन जागो आसा अशा फोंड्या गांवांत हो युवा महोत्सव जाता. आनीक ह्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या निमतान गोंयभरांतल्यान तरणाटे ही आपली कला आसत, त्याच बरोबर आपले गोंयचे जे दायज आसत तेजे संबंधांतले आपले मत आसा ते उक्तोवपा खातीर आसात. ते सगळे जाण गोंयान फोंड्या शारान येवपाचे आसात. एक उमेदीची गजाल म्हणजे ह्या निमतान ज्यो वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो तातूंत प्रत्येकाक आपले भितर आशिल्लो टॅलंट आसतलो. ह्या गोंयच्या संबंधांतले ज्यो गजाली गोंयच्या संस्कृताये कडेन जोडिल्ल्यो गजाली आसात त्यो आसतल्यो. ते सगळ्यो तरणाट्यांक दाखोवपाची संद मेळटली. युवा महोत्सवाच्या निमतान आमी पळयतात की हांगासर गोंयभरा भितर ज्या पद्दतीचो ह्या युवा महोत्सवाक फाटलीं 26 वर्सां जालीं, हो 27वो युवा महोत्सव आसा. ज्या जाग्यार हो युवा महोत्सव जालो त्या कडांनी सगळ्याच कडांनी तरणाट्यांचो उपाट प्रतिसाद ह्या युवा महोत्सवाक सदांच मेळ्ळा. आनीक जावं ते कॉलेजीन शिकपी भुरगीं आसतलीं, हायर सेकंडरीन शिकपी भुरगीं आसतलीं, तरणाटे आसतले,
हे सगळेजण मोठ्या उमेदीन ह्या युवा महोत्सवात सदांच वांटेकार जाल्ले आमी सगळेजण पळयतात आणि म्हणून ह्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाच्या निमतान जेन्ना फोंड्या सारख्या GVM कॉलेजीच्या ग्रावंडाचेर जेन्ना हो युवा महोत्सव जाता तेन्ना तातूंत फोंडेकारांक एक संद आसा. फोंडे म्हालांतलेच आसत, त्याच बरोबर भोंवतणचे आसत आणि गोंयभरांतले आसत. सगळ्या तरणाट्यांनी ह्या त्याच बरोबर सगळ्या कॉलेजींत शिकपी भुरगीं आसतलीं, हायर सेकंडरींत शिकपी भुरगीं आसतलीं, ह्यांनी सगळ्यांनी ह्या 2 दिसाच्या युवा महोत्सवान मोठ्या उमेदीन वांटेकार जावचे अशें ह्या निमतान सगळ्यां कडेन मागता. कोंकणी भाशा मंडळाक खरें म्हणजे हो फुडाकार घेवन खरें म्हणजे हो युवा महोत्सव घडोवन हाडटा. तो निश्चितपणान गोंयच्या तरणाट्या भितर एक तांकां दिशा दाखोवपी, त्याच बरोबर तेंच्या मनान जागृती करपी अशा पद्दतीचो युवा महोत्सव ठरला आणि म्हणून तो जेन्ना फोंड्या शहरा भितर जाता तेन्ना सगळ्यांनी सगळ्या तरणाट्या कडेन मागता की सगळ्यांनी ह्या युवा महोत्सवाक मोठ्या उमेदीन वांटेकार जावचे, आपली कला दाखोवची आणि त्याच बरोबर गोंयचें जी आमची वळख आसा ही सगळ्या लोकांच्या मुखार ह्या निमतान दवरची अशें ह्या समयाचेर सगळ्या तरणाट्या कडेन मागता.